तुझ्या भाव भयणीनो, देंवचारांची खंय एक मिटींग बोल्ली आनी ही मिटींग आडायल्ली खेरीत भाशेन जी नवसरणी चल्लोली आसा, एक वाटेन ओत्मीक नवसरणी रिलिजियस रिन्यूवल, दुसरे वाटेन सोशल जागृताय, समाजीक जागृताय जी चल्लोली आसा, पॉलिटिकल जागृताय जी चल्लोली आसा, ताचे विशीं उपाय कितें आतां हें जाणा जावपाक देंवचारांची ही जमात बोल्ली आनी देंवचार जे बसून आसलेले तांकां विचारलें, तुमची सजेशन्स दियात, तुमच्यो मांडण्यो दियात, कशे भाशेन ही जागृताय तुमी हारयतले. एकलो उठलो आनी म्हणपाक लागलो खंय पयशे दाखयत जाल्यार पयशां मुखार कोणूच पडटा, जावं ते लोक जावं ते वडील, तांकां पयशे दाखोवपाक जाय. देंवचाराचो प्रधान आसलो ताणें म्हणलें ही ओल्ड स्टायल जाली, हें सदां करीत आयल्यात, आतांय तेंच करतले. दुसरो उठोन म्हणूंक लागलो खंय हांव वेतलो आनी सगल्यांक घराघरांनी सांगतलो जल्दी क्या है, कित्याक बेगीन बेगीन कित्याक कोता, सुसेगाद सवकासायेन करात. तिसऱ्यान रोखडो उठोन म्हणलो ताचे बराबर हांवूय वेतलो आनी हांवूय लोकांक सांगतलो. तुका कित्याक पडलां तें? तो प्रश्न तुजो न्हू, तुवें करूंक ना, आनी कोणें केला? तूं कित्याक बेश्तो मेतेर जाता, तुका कित्याक पडला? आनी लोक म्हणूंक लागतलो म्हाका कित्याक पडला? भाव भयणीनो, देंवचाराच्यो मांडण्यो वाडत आसात, जागृताय वाडत आसा. आमकां आमचे भोंवतणी हें ह्या दिसांनी जायतें दिश्टी पडटा. तातूंत मदें आनीक एकलो उठलो खंय आनी म्हणलें हांव वेतलो आनी एकल्याक सांगतलो तूं सांगता तें सारकें, दुसऱ्याकूय सांगतलो तूं सांगता तें सारकें, तूं सांगता तें सारकें, आनी हे भाशेन जायते जमे करतलो आनी त्या जम्यांक हांव मुखार धाडटलो, चलात झगडात आनी तुमचे हक्क मागून घेयात. आयज कितें चल्लोलें आसा काय? आयज असलीच कसली परिस्थिती आमचे भितर आनी आमचे भोंवतणी चल्लोली आसा काय? बो करून जेन्ना आतां एलिसांवाचो उजो पेटलेलो आसा, तयारी चालू जाल्ली आसा, वेगवेगळ्यो पार्टीज फूट घालपाची एक मोठी मांडणी चल्लोली आसा काय? भाव भयणीनो, आमी हाचे विशीं देवाच्या उतरान नियाळपाची गरज आसा. पयल्या वचपान जोएल प्रवादी आपयता पिराचीत करपाक, गोणान आंग पांगरात, धणवण करात, कित्याक तुमी वायट केलां, चूक केल्या, आयज पासून चुकीन आसात. देखून हे चुकींतलीं भायर सरतलीं जाल्यार देवा लागीं पयलें बोगसणें मागूंक जाय, आनी देवा लागीं बोगसणें मागतलो जाल्यार ती चूक मानून घेवंक जाय आनी प्राचीत करूंक जाय गोणान देवाक. भाव भयणीनो, आमी जायत्यो चुकी केल्ल्यो आसात. पर्जा कशी, गोंयची पर्जा कशी, भारताची पर्जा कशी, आमी जायत्यो चुकी केल्ल्यो आसात. भोव करून आमी कोणा फाटल्यान वेता, कोणाचें आयकता त्या विशीं, आमी जें कितें घेता आनी खावंक सोदता ताचे विशीं, आमचे आशे विशीं आमी चुकी केल्ल्यो आसात. देखून पयल्या वाचपान जोएल प्रवादी सांगता ते भाशेन आमी जण एकल्यान आमच्यो चुकी मानून घेवपाची गरज आसा. जावं भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी, वाडलोल्यांनी, जाणट्यांनी, जावं पोरजेन, जावं वडिलांनी, सगल्यांनी आपल्यो चुकी मानून घेवंक ही धडवण करपाची गरज आसा. पूण धडवण करून काबार जायना, मुखार कितें बरें करूंक कोणूय जरी तर मुखार सरता जाल्यार बोगलांट्यां जायतीं येतात, मांडण्यो देंवचाराच्यो जायत्यो येतात. जशें जेजू देंवचारांक काडटालो, जायते जाणांची पिडा रोग बरो करतालो, आनी हें सगळें करता आसतना देंवचारान घडये आपणाची असली जमात भरली आनी जेजूचेर कशे भाशेन आड वचपाचें हाचे विशीं जायत्यो मांडण्यो काडल्यो. तातूंतल्यो थोड्यो आमकां दिश्टी पडटात. तांचीच मदल्या कोणाक तरी उबारले आनी ते प्रश्न करतात जेजू, आमकां एक खुणा दाखय, शो एज अ सायन की तूं देवाचो पूत म्हूण, कितें तरी करून दाखय, आमकां चमत्कार करून दाखय. जरूय जेजू जायते चमत्कार करतालो, जायत्यो मिलाग्री करतालो, जायत्या जाणांक बरें करतालो. हें पळोवपाक तांचे दोळे एके भाशेन कुड्डे जाल्ले. म्हणटच देंवचार आपलें काम करीत आसा. दुसरे वाटेन खोबरो घातल्यो, हे लोक आपणा मदेंच उलयतात, बेलजिबुलाच्या देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी तो देंवचार काडटा आनी ह्यो वस्तू लोक एकामेकाक सांगता.
थोडे जाण आयकतात, थोडे जाण हांसतात, पूण चडशे जाणांच्या मनान दुबाव खरें काय हो जेजू देवाचो काय देंवचाराचो? देंवचाराक आनी कोणाक हारोवपाक जाता हे प्रश्न. आनी जरी तर ताच्यान देंवचाराक हारोवपाक जाता अशें दिसता जाल्यार देंवचारूच आदार कोत्ता आसतलो ताका. क्रूड थिंकींग अशें आमी म्हणटा, ह्या लोकांच्या मतीन कांयच धरना, चिंतपाक आनी तांकां जायना. असले आमचे मदले जायते जाण आसात, चिंतपाक जायना, दिसती पडना कितेंच, आनी चिंतता तेंय वांकडें चिंततात आनी सांगता आसतना एकामेकाक सांगतात. आनी जायते फावटी आमकां संवय जाल्या, वॉट्सॅपाचेर येता तो आमकां न्यूज, वो फेसबुकाचेर येता तो आमकां न्यूज, जे मिम्स जातात ते आमकां न्यूज. म्हणटूच आमी जें कितें आमच्या दोळ्या मुखार आसा तें पळोवन फटोवपाचे वाटेर जायतीं आसात. म्हणटच ते देंवचार जे मिटींग केल्ली आनी तांणी सांगलोलें हांव हे भाशेन कोत्तलो ते भाशेन कोत्तलो, घडी तातूंत असलोय देंवचार आसलो जाणें म्हणलें हांव तांकां कन्फ्यूज कोत्तलो. इफ यू कॅनॉट कन्फ्यूज देम. हिटलर हें उजार कोत्तालो, ताचे फाटल्यान आनीक जायत्यांनी केलें. आमचेय मदें आयज जायते जाण असलें कोत्तात, कन्फ्यूज करपाक लोकांक, फुटी घालपाक आमचे मदें. जेजून म्हणलां ते भाशेन जरी तर एक घर आपणाच भितर जरी तर फाटून पडलें जाल्यार तें आनीक उरचें ना. एक राज जरी तर आपणाच मदें फाटून पडलें जाल्यार त्या राज्यांतलीं घरां उरचीं नात, सगळीं पाड जातलीं, पडटलीं. आमचो चॉयस जो लोक आयकता तांणी विचून काडूंक जाय कितें जाय आमकां. पाड जावपाक जाय आमचें, वो आमकां साल्वार जावपाक जाय. जरी तर आमचें पाड जावपाक जाय जाल्यार हे देंवचाराचे पिले जे आमचे भितर सोडलेले आसात आनी वेगवेगळे तरेन आमचीं मनां भुलयतात, परसेप्शन म्हणटा तें क्रिएट करतात, तांच्या उतरांचेर आमी उडून वचुया, रोखडेंच पाड जातलें. पूण जरी तर आमकां पाड जावपाक नाका, आमकां साल्वार जावपाक जाय, आमकां सांबाळपाक जाय, राखपाक जाय जाल्यार एकवटान बाराबर येवपाची गरज आसा. आनी एकवटान बाराबर येता आसतना आमच्यान मनशांच्यान ह्या देंवचाराचेर आड झुजूंक जायना. देखून देव बाराबर जाय. देव जरी तर आमचे बाराबर ना जाल्यार ह्या देंवचारांक आमच्यान हारोवंक जावचेंच ना. म्हणटच देवाचे वाटेन रावया, एकामेकाच्या हाताक धरुया, समजून घेवया वस्तू कितें घडटा तें. आनी देंवचाराचे पिले कितलेय आमकां येवन फटोवपाक सोदीत, जावं दुडू दीत, वो आमच्या मनान दुबाव घालीत, वो आमकां असल्यो थियरी सांगत. जायते फावटी आतां ह्या दिसांनी एक थियरी चलता, एक्टिविस्ट कॅनॉट बी अ पॉलिटिशियन. जे कोण मुखार सरून गोंय वाचोवपाक बोवाळ करताले तांच्यान पॉलिटिशियन जावपाक जायना. पॉलिटिशियन म्हणटा ते तसलेच आसपाक जाय, जे कोण चोरतात, नागयतात, भिवोवपाक जाणात, तसले पॉलिटिशियन जावपाक जाय. आनी असल्यो वस्तू आमचो लोक जायते फावटी आयकून घेता. जाल्यार जरी तर आमी बाराबर मेळून मुखार सरतले जाल्यार आमच्यान आमचो गांव, आमचे घोराबे, आमचो देश, आमचें राज वाचोवंक जाता. नाजाल्यार देंवचाराच्या हातीन आमी फकत बावल्यो कश्यो हालपाक दोलपाक आनी नाचपाक उरतलीं. तर हें जायना जावपाक. आनी आमचे मदें आमकां देवीक राज स्थापून येवपाक जेजूच्या हाताक धरुया आनी देव सांगता ते भाशेन, देवाचें उतर आमकां कळयता ते भाशेन आमचीं पावलां मारुया.